given by tourism minister, because earlier I have already given when I was MLA, I have given my representation to the ex-chief minister also, Manohar Parrikar. I have given representations to Lakshmikant Parsekar, and now I will give in writing my representation on behalf of the Goans who are employed in this tourism industry, directly or indirectly, that is lifeguards. I will give it to Dr. Pramod Sawant, that there is a solution for it and which can be worked out in a nice way. So हांव बरोवन दिले काय हांव कॉपी तुमकां दिता. बट हे आमचे जे गोंयकार आहा, जे गोंयान आयज काम करता, कसलो व्यवसाय आसूं तो, वेदर इट इज ट्युरिस्ट टॅक्सी आसूं, जाल्यार लायफगार्ड आसूं, वा शेकवाले आसूं, वा प्रायवेट हट्सवाले आसूं, ट्युरिजम सेक्टरान हे पोट भरता, हेंकां आमी मदत करपाकूच जाय. वी आर ड्युटी बाउंड. आमी जेन्ना आमदार म्हणून निवडून येता आनी सरकार चलयता, आमी ड्युटी बाउंड हे सगळे घटकांक आमी कितें तरी तेंकां मदत करप. तेंकां पयशे मागिनात, ते मदत पयशांनी मागिना, की सरकारा कडसून कितें जाता तितली तेंकां हेल्प करप टू डू देयर बिजनेस in a right manner and in a manner where government also will get tax. म्हणजे कितें आसूं तें, whether it is rent a car आसूं, rent a bike आसूं, rent a taxi आसूं, or बीचा वयले हट्स आसूं, प्रायवेट हट्स आसूं, और बीचा वयले शॅक्स आसूं, वा प्रायवेट शॅक्स आसूं, हितूनसून सगळ्या कडसून गव्हर्मेंटाकूय थोडो पयशे वयता एज GST. 12% वयता, थोडे सतीर 18% वयता, थोडे सतीर लेस देन 12% वयता. पूण सरकाराकूय हेल्प जाता आनी मनीस सेल्फ एम्प्लॉयड जाता. तो सरकारा कडेन येयना आनी म्हणना की आपूण आपल्याक जॉब ना, आपल्याक जॉब दी म्हणून, सरकारी जॉब दी वा आनी कसलो जॉब. तो सेल्फ एम्प्लॉयड जाता. ह्या मनशाक आमी हेल्प करपाकूच जाय. आनी हो जो प्रश्न आहा लायफ गार्डाचो, हो सुटावो जावपाकूच जाय. तेचे वांगडा टॅक्सीचोय प्रश्न जो होय सुटावो जावपाक जाय. हे दोनूय म्हाजे लेटर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयतले की हे एकदां हे सोल्युशन आमी काडपाक जाय आनी काबार करपाक जाय. बिकॉज उलोवन आमी थकल्या की हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. वी आर टॉकिंग रायट फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स. 7 वर्सां जाली हे गजालीक आनी आजुनूय पासून हेचेर सुटावो येवंक ना.